नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज 3 जानेवारी आणि आयज एक म्हत्वाची गोंयच्या राजकीय मळाचेर ज्यो निवडी जातात किंवा बाकीच्यो गजाली जातात, खास करून भारतीय जनता पक्ष जो सदांच संघटने भितर लक्ष दिवन संघटनेन वेगवेगळी पदां जी भरपाची असतात ज्या ठरावीक काळा उपरांत, त्याच अनुषंगान भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष जे आसात ते आयज कांय जाहीर जातले, फाल्यां जाहीर जातले, पूण नांवां जवळ जवळ निश्चित जाल्या. आणि ही जी नांवां आतां थरल्या बीजेपीचे मंडळ अध्यक्ष म्हणून, त्या पदाचेर ज्या लोकांची नियुक्ती केल्या त्याच्या वयल्यान आतां एक नवो असंतोष भारतीय जनता पक्षामदीं कार्यकर्त्यां मदीं जो आसा तो तयार जातना दिश्टी पडटा. आणि ह्याच फाटभुंयेर आयज आमी ही चर्चा करतात आणि म्हाज्या बरोबर आसात आमचे संचालक संपादक राजू नायक सर. सर, आमी थेट विशयाक सुरवात करूया. आयज भारतीय जनता पक्षाची जी संघटनात्मक जे तांच्यो नेमणुको आसात, फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात म्हत्वाची नेमणूक आसता त्यो भाजप मंडळ अध्यक्षांच्यो. आणि त्यो भाजप मंडळ अध्यक्षांच्यो नियुक्त्यो नांवां जवळ जवळ सगळी निश्चित जाल्या, फक्त अधिकृत घोशणा बाकी आसा. पूण जी आतां म्हायती मेळटा आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान, वेगवेगळ्या सोर्सांतल्यान, भारतीय जनता पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात ह्या मंडळ अध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेन अस्वस्थ जाल्यात. कारण जे मंडळ अध्यक्ष म्हणून आतां ज्यांची नेमणूक जावपाची आसा ते चड करून जे आयात आमदार आसात त्या आमदारांनी जी नांवां दिल्या अशा मनशांची थंय नियुक्ती जाल्या. तेका लागून सगळे आमदाराचेच मनीस अशा तरेन एक तो संदेश गेला. तुमकां कितें फीडबॅक? हो एक बदल अशें म्हाका दिसता. ते सदां म्हणटाले पळय, भायल्यान आमी कितले आमदार घेवं, आमची संघटना आमच्या हातान आसतली अशे तरेन सदांच म्हणटाले. पूण आतां जें कितें आमी फाटल्या 5 वर्सांनी पळयतात, इतले प्रमाणार ताणें भायले आमदार घेतल्यात की म्हाका दिसता बीजेपी परस ते चड जाल्यात. अशें तरी एक तेंपार खूबच जाल्लें. अशें तेंपार बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी, एक तेंपार कॅथलीक आमदारांची संख्या मूळ आमदारा परत ते चड जाल्ले. सो आज परिस्थिती अशी आहा की भायल्यान घेवन 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 तांकां पोटदुखी जाल्या अशें म्हणूं येता. इतल्या खातीर कारण आतां पळयत ती संघटनात्मक पातळीचेरय हे नवे आमदार, भायल्यान आयिल्ले आमदार आतां शेक घालोवपाक लागल्यात. आनी अशे तरेचे तूं म्हणटा तशें मंडळ अध्यक्ष पदाचे धरून ते पदाधिकारी तांचो जर प्रभाव वाडलो न्ही जाल्यार अस्वस्थकाय पक्षान भितर वाडटली. आनी ती दिसता. कारण हांव आतां आज आनी काल मडगांवच्या मंडळ शाखेच्या कांय पदाधिकाऱ्या कडेन उलयतलो, जे लोक इतले वर्सां दिगंबर आयलो दिगंबर गेलो, कळ्ळें तुका, तरी ते लोक किल्लो लढयत आसात, दिगंबरा कडेन झुजतात. आतांय तांकां झुजचें पडटा भितर येवनय. ही तांचे खातीर एक शोकांतिका. आनी एका फातोर्डा मतदारसंघातल्या तर एका पदाधिकाऱ्यान काल म्हणलां की हेच फळ काय मम तपाला, अशें म्हणून तो सोशल मिडियाचेर वता. मडगांवचे कांय जाणांनी म्हाका सांगलां की आमी फायट दितले, आमी आयकून घेवचे नात. तर ही अस्वस्थकाय आतां भायर आयल्या अशें म्हाका दिसता. म्हणजे सर, आमी एक जेन्ना चित्र पळयता की आमदार मंत्री भाजपान भितर आसा, पूण ते सगळे काँग्रेसींतल्यान आयात येयल्ले. म्हणजे 70-75% आमदार मंत्री. आणि आता हो चित्र आता संघटनेनूय दिसपाक लागला. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची जी एक कोर ताकद म्हणटा आमी जी आसली ती संघटना, थंय आता जर अशे तरेन हे चित्र निर्माण जालें जाल्यार तुमकां कितें दिसता की पयलींच खच्चीकरण जालां भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे. कारण जे आयात केल्ले आमदार आसा तो जो ड्यू रिस्पेक्ट तांकां दिवंक जाय मूळ भाजपच्या कार्यकर्त्यांक, तो काय ते दिनात. आणि आता अधिकृत पदांचेर जर तेंचेच मनीस बसपाक लागले जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या जे मूळ कार्यकर्ते आहात तांणी हेतूंतल्यान कितें धडो घेवपाचो काय कितें करपाचें? ना तेच तें की सगळ्यात पयलीं तुमी अमके मेंबर करपाक जाय अशें म्हणलें की जे लोक खूब प्रामाणीकपणान काम करतात न्ही तांकां अस्वस्थपण आयलें. कारण कशें मेंबर करतले, वचून लोकां मदीं काम करचें पडलें, काम करपाक लावपाक जाय. बीजेपी ही कशी संघटना की ती आपल्या कार्यकर्त्यांक सतत नवो प्रोग्राम दिता, कार्यावळ दिता आनी एक्टीव दवरता. सतत आंदोलनान भाग घेत, नवे मेंबर कर, मेंबरां भितर वच, तांकां एकठांय कर, बसका घे. ही जी पळय कितें शृंखला इतले वर्सां ते चलयताले, अचानक 35 ते 45 वर्सां भितर एक वयोमर्यादा आयली. तो मुद्दा आयलो. दुसरो मुद्दा आयलो की हे सगळे भायल्यान आयिल्ले आमदार ते आतां शेक घालोवपाक लागले. म्हणटकीर कितें जालें की कार्यकर्तो जो इतलीं वर्सां तन मन धनान काम करतालो ताका ताजे भितर अस्वस्थता आसा आनी ताजे भितर राग आसा. जातलें कितें की फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना पार्टी मुखार इलेक्शनाच्या नदरेन तयारी करतली न्ही तेन्ना ही अस्वस्थकाय भायर येतली. कारण जे आमदार वातावरण पळोवन पक्षान भितर येतात ते आमदार वातावरण पळोवन पक्षान भायरय वचूं शकतात. आनी काँग्रेसच्या ह्या सगळ्या गोंयच्या वातावरणान कितें जाणा, दर 5 वर्सांनी परिस्थिती बदलता. सगळे लोक जाणात गोंयान भितर
की बीजेपीचे अशें मूळ आतां कांय उरूंकच ना. बरोबर. सो अशे वेळार जर केंद्रान जर सत्ता फाल्यां बदलत, हे सगळे पळय जे कितें स्थलांतरीत दडा-दड पक्षी वचपाचें. स्थलांतरीत पक्षी पळय जे आहात ते कितें करतले आमकां सांगपाक जायना. सो ह्या परिस्थितीर बीजेपीनी खरें म्हळ्यार आपण जे कितें करता हाजें एक भान राखपाची गरज आसा. कारण अजून पर्यंत हेरां परस आमी वेगळे अशें दाखयताले, पूण आतां भायल्यान घेवप, संघटनाय जर तांणी काबार करून उडयली जाल्यार निमाणें तांची पयची पॅरंट ऑर्गनायझेशन RSSा भितर असलोच काय वाडटलें न्ही. ते म्हणटात हे कितें चल्लां, पक्ष अक्षरशा तुमी दुसऱ्यांक दिवन उडयतात आनी सत्ता हीच बीजेपीची एकटेवर नाशिल्ले न्ही अशें ते म्हणटाले. सत्या एका अर्थान ती चलत रावतली. Opposite जाला. काँग्रेस सत्ता हे न्ही ताणी घोशणा कितें दिल्ली, काँग्रेस मुक्त भारत. आतां काँग्रेस युक्त भाजप जाल्या आनी ती संघटनाय बी आतां पूर्ण काँग्रेस जावपाक लागल्या अशे तरेची एक भिरांत निर्माण जाल्या. सर तुम्ही आता जो मुद्दो मांडलो की आम्ही हेजे पयलीं पयला जर खंयचोय काँग्रेस आमदार बीजेपीन वचपाचो जालो जाल्यार तो पक्षाची थंयसरली संघटना खिळखिळी करून वयतालो. दिगंबर कामत सगळें घेवन बरोबर. थंयचे सगळें घेवन गेल्लो न्ही. फाल्यां तशेंच हे जर तुम्ही म्हणटा तशें जर वारें बदललें जाल्यार हे आतां संघटना आपल्या मनशांक घेवन जी बदल्या ती खिळखिळी करून काँग्रेसीन किंवा अन्य पक्षांनी वचपाक शकता कोणी. म्हणजे जी कोर भाजपाची जी आशिल्ली संघटना ती नामशेष फुडल्या भविष्यात जावंक शकता अशे हाचो तरेन विचार खंय तरी बीजेपीन करपाक जाय. आनी संघटना खूब म्हत्वाची. आतां कांय गजाली आसतात की आमदार म्हणटकीर राजकीय कारणाक लागून तांकां आपले कांय मेंबर संघटनेन घालचे दिसतात, कारण तांकां नाल्यार सामकेंच परकी दिसपाक जायना, तांकां लोक घेवपाक जाय हें खरें. पूण पूर्णतः संघटना तांकां काबीज करपाक दिवपाक जायना हें बीजेपीन ठरोवपाचें आसा. निमाणें कशें आसा संघटना कित्या खातीर हें लक्षांत घे. बीजेपीची संघटना कारण ती तळागाळांत काम करपाची आसा. सरकार हें फक्त एकोडें काम करूं शकना. सरकारची वेगवेगळी धोरणां, भुमिका आनी सरकारची योजना लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. ते सामान्य गरिबांतले गरीब समाज घटकांतल्या निमाणें तोका मेरेन ते पावतले जाल्यार संघटना जाय. त्या खातीर हे सगळे संघटने भितर एकजिन्सीपणां जाय, भितरल्यान तांचे भितर एक सिन्सियरिटी आनी पक्ष आपल्याक बाबा व्हड करता अशे तरेची कार्यकर्त्याची भुमिका जाय. एक तेंपा तुका खबर आशिल्लें न्ही, काँग्रेसवाले सोरो पयसो मटण पार्टी दिली की काम करपाक येताले. बीजेपी तशें नाशिल्लें. आज बीजेपीन तें रिगलां, कारण तांकां कळ्ळां की मंत्री आमदार पयशे करतात, खंयच्याय गजाली खातीर भ्रश्टाचार माजला. सो सगळे आयाती जाला. सो आयातल्यान आयात जेन्ना जाता ते ह्यो सगळ्यो वायट प्रवृत्ती घेवन बीजेपीन आयल्यात. ते कोर व्हॅल्यू काबार करून उडयता. कोर व्हॅल्यू काबार करून उडयतले आनी तांचे भितर जें पळय कितें हें तूं म्हणटा न्ही कार्यकर्त्याचें पळय जें बळ आसतालें तें कार्यकर्त्याचें बळ हातूंतल्यान ना जावपाचें, तें नामशेष जावपाची शक्यता निर्माण जाल्या. तुम्ही म्हणले की हाचे परिणाम फाल्यां वेंचणुकेर बी जातले काय कितें, कारण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणटात की आमी मनीस पळयना, आमी चिन्ह पळयता. बीजेपीचे कमळ दिसले काय आमी ताजेर मतां मारता. एक लक्षांत धर, अस्वस्थकाय जशी वाटीक लागली ती असंतोशाक जल्म दिता. आनी असंतोष हो राजकीय प्रवृत्तीच्या फाटल्यान म्हत्वाचोय आसता आनी तो पक्षाचो घातय करता. निमाणें कशें आहा की कार्यकर्त्यां भितर सतत जोश आसपा जाय, ताका एक राग आसपा जाय आनी कितें तरी आपूण एक लोकां खातीर करता ही एक सतत भावना तांचे भितर बीजेपीन निर्माण केल्ली हें मान्य करपा जाय. आनी ती भावना काँग्रेसीच्या रागांतल्यानय आयिल्ली. कळ्ळें तुका. त्या काँग्रेसीच्या रागांतल्यान आयिल्ली तेच काँग्रेसीची तत्व जर ती घेवन काँग्रेसी सारकी जावपाक लागली जाल्यार हे जे पळय प्रामाणीक सिन्सियर जे पळय वांगडी आशिल्ले कार्यकर्ते आशिल्ले ते फाटल्यान पडटले आनी ते विरोधी काम करतले. हें सामकें खात्री. एक त्या पयलींची परिस्थिती आज बीजेपीन उरूं ना की ना तुमी जाय तें दियात, आमी जाय तें करतले आनी आमी काँग्रेसीक हरयतले. आतां काँग्रेसीक हरोवपाचें कितें आहा, तुमचीच काँग्रेस जाल्या. एक्झॅक्टली. सो हें सगळें काँग्रेस युक्त भाजपांतल्यान जें कितें वायट निसंतान राजकारणाचें पळय जें जावपाक लागलां तें सुरू जालां आनी म्हाका दिसता तें गोंया खातीरय वायट. आणि हो भाजप मंडळ निवड हो तितूंतल्यान हो महत्वाचो मुद्दो म्हाका दिसता वादाचो थारतलो. आनीक पक्ष संघटना आपल्या हातांतल्यान भायर वचपाक दिवप, एक जी पळय तत्वां घालून दिली त्या तत्वाच्यान भायर वचपाक दिवप हें म्हाका दिसता बीजेपीच्या दुष्टचक्राची चक्रव्यूहानूच बीजेपीच फसतली म्हणटा तुमी. सामकी अशे तरेची ज्या आयात केले आमदार काँग्रेसीचे तांकां घेवन आतां सरकार घडयला, तेंच्या हातान आतां हें सगळें काम दिल्लें आसा. सो ह्या चक्रव्यूहानूच बीजेपी सापडपाची शक्यताय एक्झॅक्टली निश्ठावान कार्यकर्तो. एक्झॅक्टली. सर पूण एक गजाल आमी जर पळयत जाल्यार आमी आतां म्हणटा की काँग्रेस युक्त भाजप जाल्या म्हणून, पूण हे काँग्रेस युक्तीकरण केलें म्हणून भाजप सत्तेर आसा अशें दिसना तुमकां? हे पळय सामकी लक्षांत घेर. तूं बरो प्रश्न विचारलो की सत्तेर बीजेपीन येवपाक जाय.
बीजेपी जे पळय मेन पळय पक्षश्रेष्ठी त्यांनी सगळे पार्टी कितें सांगलें सत्ता तुमकां जाय मरे सत्ता जाय मरे आनी तुमकां तुमचो कार्यक्रम राबोवपा खातीर सत्ता जाय हें तत्व सत्ता फक्त सत्ते खातीर न्ही हें बीजेपी म्हणटाले म्हण ताणें सत्तेर हाडलें आनी ताणें वेगवेगळ्यो जी पळय मेन घोशणो दिल्ल्यो काश्मीर संदर्भांतले किंवा वेगवेगळी मोठ्या धोरणात्मक निर्णय. जे तांचे पळय अजून पर्यंतचे ब्रीद आशिल्ले ते आमी पूर्ण करपाक लागले अशे तरेन ताणें सतत घोशणो ते दीत रावले पूण ताजे उपरांत कितें हो जो पळय प्रश्न आहा न्ही हो प्रश्न बीजेपीन सदांच आतां निर्माण जातलो की तुमची सगळी तत्वां आमी मान्य केली पूण पक्षाचे पळय जे कितें एक नैतीक जी पळय मांडणी आशिल्ली ती खंय गेली सत्तेर येवन ह्या सगळ्या भायल्या लोकांक तुमी हाडले तांकां कसल्याच पडून उजोवंक ते फक्त सत्ते खातीर हांगा आयिल्ल्यात तेच जर पार्टी काबीज करपाक लागले जाल्यार मागीर कितें तुमी सगळी ब्रिदां पास केली पूण तुमचो जे पळय आत्मोच जर समजो कुसलो आत्मोच जर भ्रश्ट जालो नश्ट जालो जाल्यार मागीर 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 ते कितें वालो मागीर ते काँग्रेसीन केल्ल्या भशेन डिफरन्स म्हणपाचो अधिकार ना मग काँग्रेसीची पूर्ण ती काँग्रेस मागीर बीजेपी जातली आनी मागीर लोकांक ते काय उरना मागीर पयशे दी कामां करून घे तत्वां बित्वां हे सगळी भायर उडोवप अशें म्हटलें की भारतीय जनता पक्षान असो अजेंडा राबयलो की बाबा आमचे काय देश पातळी वयले निर्णय आसात ते आमकां राबोवपाक जाय म्हणून जे येता तेंकां आमी घेतले आनी सत्तेक स्थिर रावतले करेक्ट ते तेणी साध्य केले फॉर एक्झाम्पल अयोध्येन रामाचे मंदिर जालें 360 कलम हटयले बाकीचे सगळे जाल्ले आहा पूण हे जाल्या उपरांत जो तुमी प्रश्न केलो फुडें कितें बरोबर आता तुम्ही कितें नवे एक्झॅक्टली सो कार्यकर्त्याक तुमकां ज्या कार्यकर्त्याच्या बळार तुमी सत्तेर आयले कार्यकर्त्याच्या बळार तुमी ठाम रस्त्यार उबे रावन लोकांची पाठराखण करपाचो तुमी येदो व्हडलो प्रयत्न केलो टायमार भाजी पाव पक्ष एक्झॅक्टली सो त्या कार्यकर्त्याक तुमी आतां पूर्ण दुखयला त्या कार्यकर्त्याक तुमी आतां नाराज केला आनी त्या कार्यकर्त्याक तुमी आतां किकोत करतात तांकां साम खिजगंडीत घेनात ही परिस्थिती खूब वायट ही परिस्थिती भाजपा खातीरच न्ही तर राजकीय क्षेत्रा खातीर वायट कारण बीजेपी एक वेगळें कितें तरी हाडटा अशें म्हणून एक प्रामाणीक महत्वाचो प्रश्न प्रामाणीक मध्यमवर्गीय मनीस त्या पक्षा कडेन आकृश्ट जाल्लो त्या फक्त कार्यकर्त्याक दुखयनात आतां कार्यकर्त्या कडल्यान ते आपलो जो समर्थक वर्ग आहा ताका दुखयतात समर्थक वर्गा कडल्यान ते मतदारांक दुखयतात आनी फक्त सत्तेर येवपा खातीर तडजोड करपी पक्ष अशे तरेची बीजेपीची इमेज आतां फुडें येतली बट सर हाजे हे परिणाम आमकां वेंचणुकेर दिसपाक शकतलेच कारण हांव म्हणलें अशें न्ही एका अर्थान कार्यकर्तो नाराज जालो की पाठीराखो वर्ग पाठीराख्या बरोबर मतदार रागार जातलो पूण जाला कितें अजून पर्यंत न्ही दुसरे पक्ष सक्षम रितीन मुखार येवन आशिल्ले ह्या नाराज जाल्ल्या पाठीराख्या ओढून घेवपासारको दुसरो पक्ष तयार जाला सर गोंयांत तरी दिसना हे गोंयांतच न्ही पयर आतां महाराष्ट्र इलेक्शन जालां थंय आमकां दिसलां फक्त तडजोड सत्ते खातीर तडजोड करपी एक 3 पक्ष एकठांय आयले अशे तरेची प्रतिमा जाली आनी हांणी कांय अशे तरेची घोशणा दिल्यो ताणें महाराष्ट्रान भितर असंतोश आसूनय ताजेर मात केली पूण हें सदांच जातलें अशें ना गोंयान हो जो पळय कितें बरो वायट संघटना विरुद्ध सत्तेर आशिल्लो सरकार हाजो भितरलो वाद संघर्श हो वाडीक लागतलो आनी फुडल्या एक 3 वर्सां भितर ताजें एक महाकाय वायट स्वरूप आमकां तयार जाल्लें दिसती पडटलें जे बीजेपीक खूब वायट हानिकारक हय सर ह्यो जाल्यो आतांच्यो घडामोडी मदीं आतां आमी जर पळयत जाल्यार मदीं मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मिटींग जाली तुमी तें आयकलें की सुदिनाक घेवन एक MG विशयी एक फुडें संभाव्य युती म्हणजे जे डबल इंजीन करतात म्हणजे ह्या डबल इंजिनाक खंय तरी अजून एका एक्स्ट्रा इंजिनाची गरज पडटा युतीच्यो चर्चा जावप हाजो अर्थ यांचो डबल इंजिनाचो दावो फोल अशें म्हणटा अशें आमी म्हणपाक शकता गजाल 2 आसा बीजेपी ही सूत्रबद्ध रित्या पावलां घालपी मनीस तांकां खंयच्याच तरेचें चुको व्हरून दिवपा नाका आसा त्रुटी नाका आसा म्हणून ते कितें जे म्हण मत विभागणी जी आहा ती जावप ना हें ठरयलां कारण ताणें हाजे पयलीं एकदां अनुभव घेतला महाराष्ट्रवादी पक्षाक जेन्ना पेल्यान काडले तेन्ना तांचे जे कितें जाल्ली पळय जे कितें मताची विभागणी आहा ती तांच्या लक्षांत आसा सो खंयच्याच पद्दतीन कॉम्प्रोमायज करप ना आनी सुदीन ढवळीकर तांकां जाय तशें करता पण सुदीन ढवळीकराक जितलो लागीं घेवप तितलो तांचे फायदेशीर हें तांकां दिसपाक लागलें कारण सुदीन ढवळीकर पार्टी वाडयत ना ताणें काल म्हणलें न्ही आपूण प्रियोळान एक फोंड्या पक्ष वाडोवपाचे नदरेन प्रयत्न करना हें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्दां कशे आयकून घेतात हें म्हाका कळना फक्त एका मंत्र्याक किंवा मगो पक्षाच्या एका वांगड्याक मंत्रीपद बनोवपा खातीर पूर्ण हो पक्ष वेठीक धरला बीजेपीन मगो पक्षाची खरी ताकद केन्ना दिसपाची की तांचे जे कितें म्हणून
एरियाज मतदारसंघ थंय ताणें काम करपाकूच जाय आशिल्लें. पारंपारीक कारण निमाणें फक्त एका मतदारसंघाचेर अवलंबून रावन थंयच काम करप हें जायना. आनी आज काय अशें उरूं ना की इलेक्शना टायमार ना आमी 5 कडेन कॅन्डिडेट घालतले अशें म्हणून कॅन्डिडेट घालप हें जावचें ना. मगो पक्षाक खरें जर तांकां दिसता गोंयच्या राजकारणान भितर बरें कितें तरी नवें हाडचें, बदल हाडचे, कारण राजकीय पक्षाचो हावेसूच तो आसपा जाय न्ही. सत्तेर येवप हो राजकीय पक्षाचो हावेस आसपा जाय ना. आमी बीजेपी कडेन तडबड करता एकच मंत्रीपद मेळ्ळ्यार पुरो हीच जर तांचे जर उद्दिश्ट आसत त्या उद्दिश्टान बीजेपी सफल जाली अशें आमकां दिसता. सो सर एकंदर आयच्यो ज्यो घडामोडी आसात सो अजून अधिकृत घोशणा मंडळ अध्यक्षांच्यो जाल्ल्यो नात, पूण ज्यो बातम्यो मेळटा त्या प्रमाण ते कन्फर्म जाला कोण नांवां आसा निश्चित आनी सगळ्या आमदारांतल्या खेम्यांतले लोक थंय निवृत्त तेंची निवड जातली. सो हो असंतोष ही खतखत जशें सरान आतां विश्लेशण केलें की कशा पद्दतीन ही खतखत फुडें वाडपाक शकता, तिचो कसो परिणाम जावपाक शकता. सो हें जें विश्लेशण केलें हें येणाऱ्या फुडल्या दिसांनी तशें जातलें काय, भारतीय जनता पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते बंडाचें निशाण हातीन घेतले काय, की आतां पर्यंत जशें जालां ओग्गी रावन जे कितें म्हणटा तो मार खायत आयल्या आनी पक्ष आनी ध्येय आनी अशे गजाली करून ते परत त्याच पक्षाक रावतात, त्याच पक्षा वांगडा रावतात, तेच चालू उरतले काय ते खऱ्यांनीच सांगतात तशें बंडाचें निशाण हातान घेतले ते आमकां रोखडेच दिश्टी पडटले. सो अशा तरेचे वेगवेगळे विशय घेवन आमी तुमचे पर्यंत येत रावतले, वेगवेगळे विशय तांचे विश्लेशण आनी ताचे कितें परिणाम भविष्यात जावपाक शकता अशा तरेचे हे सगळे विशय पळोवपा खातीर, अशी चर्चा पळोवपा खातीर तुमी फॉलो करा गोमंतक टीव्ही. आमचो गोमंतकाचो यूट्यूब चॅनल आसा, फेसबूक आसा, इन्स्टा आसा आनी ब्रेकिंगाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्यो घडामोडी आमी तुमकां अश्योच. आनी गोमंतक वर्तमानपत्र गोंयांतलें मोस्ट तल्लक आक्रमक वर्तमानपत्र जे तुमकां खरी बाजू तुमचे मुखार मांडटा, बातम्यांचें विश्लेशण करता, बातम्यो दिता सखोल मुळान वचून बातमी वेगवेगळ्या तरेन कशी दिसूं येता ते तुमच्या मुखार मांडटा. हें काम गोंयचें एकमेव वर्तमानपत्र करता गोमंतक. ते तुमी सबस्क्रायब करात. आमची नवी योजनाय आयल्या, ते योजनेकय तुमी वांटेकार जायात. आमी हांगाच थांबता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.